शिवोयचे लोक काही त्याच्याकडे गेले ते व्हेरी गुड. ते म्हणतात ते शिवोले डेव्हलपमेंट बी काय जायना तेका शिवोली डेव्हलपमेंट कितें जाता जायना ते म्हाका आनी तुका खबर आहा एज अ प्रेस. आय रियली डोंट नो वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट बट वी आर हियर. म्हाका दिसता एक आमदारान आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां आनी ओडेज वर्सां ऑलमोस्ट आहा आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भार घालून लोकांनी आमकां आतां निवडून हाडलेली आहा टू डू वर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. I don't know about others. I am working hard for the development of my constituency and कोण तेजे कडेन वयता जाल्यार आय डोंट नो वॉट टू से. सरपंच अप्रोच करता सी आतां पंच आनी सरपंच खंयचो अप्रोच केला तेका नांव सांगूनी or whatever. This is a democratic country. Anybody free to go anywhere and ask for anybody's help. हांगा 13 कॅन्डिडेट आसले इलेक्शनाक आनी आमी जिखून येयला 13 कॅन्डिडेट आसले मध्ये. So one more candidate and one more this doesn't matter to me as far as I know for my conscience that I am working hard here and my people are with me. But my supporters will be there. उनका ऐसा लगे कि somewhere lacking behind. I really have no comments with Michael going here. I am not Michael. This is my constituency. Regarding Michael, you can ask Michael. But if Jeet is supporting any, contender from here, well and good. Election any orders also, that time we'll see. Madam, yes. I mean anybody's this is हे कितें बातम्या येवपाची खबरो त्यो कांयच ना. कामां करा एक एकट्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची थोडे वर्सां उरल्या मागीर पळोवया कोण खंय वयता तो. थँक्यू.